भारतीय जनता पक्षाचो 41st फावंडर्स डे आमी हांगा सेलिब्रेट करता आनी आमच्या उत्तर गोंयचे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसाचे भायर आमी पक्षाचो फ्लॅग हांगा आतांच होस्ट केला टू मार्क दीस व्हेरी ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते. आमी परत परत म्हणत आसता भारतीय जनता पक्ष हे जे आसा इज द सिंगल लार्जस्ट पार्टी with the maximum number of कार्यकर्ताज in the entire world. So it only speaks about the strength ह्या पक्षाचो मॅन पॉवराचो स्ट्रेंथ जो आसा मेंबर्स जितले आसा इट इज द ओनली पार्टी दॅट हॅज दिस स्ट्रेंथ and it is all because of the efforts of our forefathers who have established this party. आणि आयज आमकां आमचो सरकार गोंयान आसा, गोंय राज्यान आसा, आमचे सरकार केंद्र सरकार आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आसा, जे लोकांनी इतली वर्सां काम केल्या. हांगा गोंयान सुद्दां बाब श्रीपद भाऊ बाब मनोहर पर्रीकर तेंच्यांनी भारतीय जनता पक्ष हांगा स्थापन करून विधानसभेन एंट्री मारून आयज आमी आमकां पळोवपाक दिसता की फाटलीं 10 वर्सां भारतीय जनताचो पक्ष हांगा गोंयान गोंय राज चलयता. सो इट इज द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्क डन बाय ऑल द पीपल ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स दॅट वी कॅन सी दॅट ही संख्या ही जी फॅमिली आसा पक्षाची ती वाडत वयता.